नमस्कार. पलाश अग्नी स्टुडिओच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. ही एक नवी माळ लोकसभेची वेंचणूक येवपाची आसा आणि लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या संदर्भात वेगळ्या वेगळ्या लोकांची मतां जाणून घेवपाच्या नदरेंतल्यान ही माळ लोकसभा वेंचणूक आणि उपरांत निकाल जाय मेरेन चलतली. आयज ह्या पयल्या भागांत आमचे मदीं आसात एक असे व्यक्तिमत्व ज्यांचे फाटल्या जवळजवळ 4 दशकांत गोंयच्या शिक्षणीक, गोंयच्या विद्यार्थी आणि गोंयच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, भाशीक चळवळीत खूप मोठे योगदान आसा. ते व्यक्ती सक्रिय आसा आणि खेरीतपणान ज्यो राजकीय घडामोडी फाटल्या 30-40 वर्सांत चलत आयल्यात ताचे कडेन खूप लागींच्यान तांचो अभ्यास आसा. आणि म्हणूनच आयज हो पयलो एपिसोड आमी त्याच व्यक्ती कडच्यान सुरवात करतात आणि ती व्यक्ती म्हळ्यार आमचे मदीं आसात श्री प्रशांत नाईक. प्रशांत बाब, नमस्कार. पलाश अग्नी स्टुडिओच्या वतीन तुमकां येवकार. आयज हो पयलो एपिसोड ह्या माळेंतलो आणि ह्या एपिसोडा भितर आमी तुमचे कडच्यान कांय गजाली जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. आणि तातूंतली पयली गजाल म्हळ्यार आतां वेंचणूक सामकी जाहीर जाल्या. आज फाल्यां परां केन्नाय उमेदवार जाहीर जावपाक शकतात म्हत्वाच्या पार्टीचे. अशा वेळाचेर वेगळे वेगळे तरांचे मतप्रवाह आयकुपाक येतात आणि तातूंतलो एक मतप्रवाह जो आयकुपाक मेळटा आमकां चड करून तो म्हळ्यार धर्माच्या विशीं आनी जातीच्या विशीं, म्हणजे उमेदवाराचो निकश, उमेदवारीचो निकश. जात आसत वा धर्म आसत हो लोकसभा आसत किंवा विधानसभा वेंचणूक कितलो पर्यंत निकश जावपाक शकता अशें तुमकां दिसता? सामान्यपणान सगळे जे राजकीय पक्ष आसात ते उमेदवारी दितना तांचो एक म्हत्वाचो निकश उरता म्हणटा तो निवडून येवपाचो, आपलो उमेदवार निवडून येवपाक. आनी ताजे खातीर ते साम दाम दंडभेद खंयचेय पर्याय वापरतात. आतां तर अशें जाला की काल पर्यंत दुसऱ्या पक्षा आशिल्लो मनीस आज ह्या पक्षा येता, ती उमेदवारी घेता, निवडून येता. म्हळ्यार ताका थंय तत्वां, ताका पक्षाचो मॅनिफेस्टो, कार्यक्रम हे कांयच लागना, पक्षाची पाठबूय लागना, तो खंयच्यान खंयी वता. आणि हे जे नेता थंय जात आणि धर्म हाजो मातसो बऱ्याच प्रमाणात संबंध येता, ना असं न्ही. पण गोंया भितर आज पर्यंतच्या वेंचणुकेक अशें कित्येकदा जाला की जंय जात धर्म पळयनासतना लोकांनी पक्ष आणि कार्यक्रम हे पळोवन मतदान केल्लें आसा. आणि ही पाठबूय आयची न्ही, ही रायट फ्रॉम द बिगिनींग 1963 जेन्ना गोंया भितर पयली विधानसभेची वेंचणूक जाली तेन्ना सावन ही गजाल आमकां पळोवपाक मेळटा. खूब उदाहरणां आहा जी 1963 ते 2022ची निवडणूक पर्यंत हातूंत पार्टी लागना, पण पार्टी विरयत जे उमेदवार उबे रावले त्या उमेदवारांक लोकांनी मत दितना तो अमक्या जातीचो, अमक्या धर्माचो हे पळोवन केल्ला. तांणी पळयले हो पार्टीचो उमेदवार म्हणून तांकां मत केल्ली आसा आणि वेगवेगळ्या धर्मांतल्या लोकांनी तांकां मत केल्ली आसात. उदाहरण दिवपाची जर जाल्यार दैट लिस्ट खूब व्हड आसा. आय डोंट नो वेदर हांव सगळीं नांवां घेवपाक शकतलो काय म्हण. 1963 पयल्या वेंचणुकेक तुका पणजी मतदारसंघांतल्यान जॅक सिकेर निवडून आयलो युजी पक्षाचेर. पणजी मतदारसंघाक कॅथलीक मेजॉरिटीनी हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्याच वेळाचेर सांगे मतदारसंघाक टोनी फर्नांडीस एमजीचेर निवडून आयलो. हो मतदारसंघ तर जवळजवळ 70% हिंदू बहुल मतदारसंघ, 70-75% थंय कॅथलीक टोनी फर्नांडीस निवडून आयलो. 1967 मांद्रे मतदारसंघ जो जवळजवळ 80% हिंदू बहुल, थंय एंथनी डिसोजा म्हणतो एमजीपीच्या तिकेटीचेर निवडून आयलो. त्याच वेळाचेर कुडचडे मतदारसंघाक त्या वेळाचेर अब्दुल रजाक व मुस्लिम उमेदवार युजी पक्षाच्या तिकेटीचेर निवडून आयलो. एक लक्षात दवर त्या वेळाचेर मुस्लिम मतदार कुडचडे मतदारसंघाक 1200 सुद्धा आसपाचे ना, ताच्या कमी आसतले. पण तरी असताना लोकांनी ह्या टायमाचेर पक्ष पळयलो, तांचो कार्यक्रम पळयलो, जात आनी धर्म पळयलो. हे खूब 1972 तुका कलंगूट जगदीश राव आयला, ताजे नंतर मोर्मुगांव शेख हसन अरुण आयला, बाणावली अण्णा सरमळकर 90-95% कॅथलीक मतदारसंघा भितर अण्णा सरमळकर युजीच्या तिकेटीचेर निवडून आयला. सांतांद्रे मतदारसंघा भितर श्रीपाद कुंकळेकर वो निवडून आयिल्ले आसा. हे 1972 मेजॉरिटी क्रिश्चन सांतांद्रे. पण एक लक्षात दवरात त्या वेळाचेर सांतांद्रे वॉज क्रिस्ती बहुल मतदारसंघ. पण आयची तारखेक सांतांद्रेची डेमोग्राफी बदलला आणि सांतांद्रे हो हिंदू मेजॉरिटी असो मतदारसंघ जाल्लो आसा. मोर्मुगांवांत तुका खबर आसा 1980 मोर्मुगांवाक शेख हसन हरून व काँग्रेसीचेर निवडून आयलो आणि मुखार मागीर मिनिस्टरय बी जालो. फोंड्या मतदारसंघा भितर जोईल दागियार काँग्रेसीचेर आयलो. फोंडा अगेन इज अ ब्लॅटंट म्हळ्यार सामके 70-30 और 75-25 अशी मत विभागणी जातली पर्सेंटेज वायज हिंदू आणि क्रिस्तांवाची. 1980 आयलो, पर तो मंत्री बी जालो.
मोर्मुगांव भितर शेख हसन हाडून परतो 1980 भितर आयलो. पणजी मतदारसंघा भितर JB गोन्साल्वीस 1914 निवडून आयलो काँग्रेसीचे तिकेटीचेर. सांताद्रे मतदारसंघात तेन्ना परतो श्रीपाद कुंकळकर निवडून आयलो. मोर्मुगांव शेख हसन आयलो. सालिगांव मतदारसंघात विल्फ्रेड डिसोजा आयलो काँग्रेसीचेर. पणजी मतदारसंघात JB गोन्साल्वीस आयलो परतो. वास्को सायमन डिसोजा आयलो काँग्रेसीचेर. फातोर्डा मतदारसंघात लुईस एलेक्स कार्दोज आयलो. अशी कुडचड्यांक डॉमिनिक फेर्नांडीस आयलो. सालिगांव परतो विल्फ्रेड डिसोजा आयलो. अल्डोना फातिमा डिसा आयले. मोर्मुगांव जॉन मॅन्युअल वाज आयलो अपक्ष 1994. वास्को विल्फ्रेड मिस्कीत आयलो MG पक्षाचेर निवड 1994. लुईस एलेक्स कार्दोज परतो आयलो काँग्रेसीचेर. मागीर डॉमिनिक फेर्नांडीस आयलो कुडचड्यार. म्हापशा फ्रांसीस डिसोजा जो 1999 आयिल्लो राजीव काँग्रेसीचेर, तो 1999 ते आज पर्यंत 2002, 2007, 2012, 2017 आणि 2022 ताजो चलो 7 निवडणुकेक फ्रांसीस डिसोजा नाल्यार आता जोशुआ तागेलो 2 इलेक्शनाक हे कंटिन्युअसली हे हिंदू डॉमिनेटेड मतदारसंघ. आता माझे कडेन अशी 67 नावां आसात, सगळे वेगवेगळे. तातूंत भितर इस्दोर फेर्नांडीस आसा, निलेश काब्राल आसा, एल्टन डिकोस्टा आसा, युरी आलेमाव आसा, उल्हास तुयेकार आसा, ममीन गुदिनो आसा, जेनिफर मोन्सेरात आसा, बाबूश मोन्सेरात आसा, कार्लोस फेरेरा आसा, मायकल लोबो आसा, डिलैला लोबो आसा, इस्दोर फेर्नांडीस आसा, क्लाफास डायस आसा. अशे जिओवानी दाबोली मतदारसंघा भितर ममीन गुदिनो आसा, कार्लोस आल्मेदा परतो, ग्लेन टिकलो आसा, फ्रांसीस डिसोजा, असे खूप जाण, जिओवानी वाज आसा, जॉन मॅन्युअल वाजवतलो. अशी जवळ जवळ माझे कडेन 67 नावां आसात जे वेगवेगळ्या टायमाचेर 1963 ते 2022 हे वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर आयले. हातूंत भितर एक महत्वाची गजाल लक्षात घेवपाची म्हणटा ती नावेली उल्हास तुयेकर पडच्या निवडणुके आयलो तो. सांतांद्रे श्रीपाद कुंकळेकर 2दा. बाणावली मतदारसंघा भितर अण्णा सरमळकर आणि कलंगूट मतदारसंघा भितर जगदीश राव हे जे ख्रिस्ती बहुल मतदारसंघा भितर हिंदू कॅन्डिडेट निवडून आयले. 1, 2, 3, 4, 5 जाण. 5 जाण हे कॅथलिक डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हिंदू निवडून आयले. Otherwise 62 times out of the 67 times which I have collected the data, 62दा हे कॅथलिक हिंदू डॉमिनेटेड मतदारसंघा भितर कॅथलिक उमेदवार निवडून आयलो. ह्या वेळाचेर थंयच्या मतदारांनी बाबा उमेदवार कॅथलिक का हिंदू धर्म पळयलो ना, तांगेलो पक्ष पळयलो, त्या पर्टिक्युलर उमेदवाराचे कार्य पळयले आणि त्या प्रमाणे मतदान केले. म्हाका दिसता गोंया भितर गोंयकार सारको आमी म्हणटात की शिकिल्लो आनी मातसो सुजाण नागरीक अशें म्हणटा आमी गोंया भितर, आनी त्या दृश्टीन जर पळोवपाक गेलो जर जायत जाल्यार गोंयकारांनी जातीचो कातीचो हें घेतलो ना. आतां तुका इवन कास्ट वायज जर पळयलें, मये मतदारसंघा भितर आतां शेट अनंत शेट तो आमदार आसा, आता प्रेमेंद्र आसा, पयलीं अनंत आशिल्लो आतां प्रेमेंद्र आसा. हे दोगी जाण ज्या कुंभार समाजा भितर तांचे वोटिंग सामके मिनिमम आसा मये मतदारसंघा भितर. सो तांणी पळयलें ना थंय की बाबा हे कुंभार समाजातले, कित्याक दॅट इज अ भंडारी डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी मये अदरवायज. पूण इवन कास्ट वायज त्या लोकांनी पळयलें ना की हांगा आमच्या जातीचो उमेदवार ना म्हणून ताका मत दिलें ना. अशे कितले मतदारसंघ आसात गोंया भितर जातूंत ब्राह्मीण उमेदवार निवडून आयिल्ले आसात. ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर ब्राह्मीण मेजॉरिटी कास्ट म्हण खंयच्याच मतदारसंघा भितर गोंयच्या ना. पण तरी आसतना ब्राह्मण उमेदवाराक अशे गोंया भितर सगळे कडेन निवडलेला, बिकॉज दे हॅव सीन आयदर द पार्टी ऑर द कॅन्डिडेट. म्हाका दिसता होच जो हें आसा तो दक्षिण गोंयांत खेरीतपणान लोकसभेच्या वेंचणुकेन लागता न्ही, कारण कितलेशेच फावटी चर्चिल आलेमांव सारको, एदवर्ड फालेर आनी मागीर सार्दिन सारके निवडून आयले. एब्सोल्युटली दक्षिण गोंयांत एक वेळाचेर आमी समजूं येता, ताजे स्टॅटिस्टिक्स काडचे पडटले. पण हो जवळ जवळ कॅथलिक बहुल मतदारसंघ आशिल्लो, कित्याक सालसेत ती व्हडली आशिल्ली, आनीक मुर्मुगांव आशिल्ले, आनी कुडचडे, सांगे आनी काणकोण ह्या तालुक्या भितर एक थोड्या प्रमाणात 20-25% कॅथलिक आशिल्लो. फोंड्या भितर बी एक 20% कॅथलिक आशिल्लो. पण सालसेती भितर मेजर चंक जवळ जवळ
70-75% आशिल्ल्यान घडयेक ताजें चित्र तशें आसूं येतालें. पूण जेन्ना चर्चिल पयलीं खेपे निवडून आयलो UGDP कॅन्डिडेट म्हण, तेन्ना ताका क्रिस्तांवां बरोबर हिंदूंनी तितल्याच प्रमाणात मत मारलात. तो फक्त कॅथलीक डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लीड जाल्ला, हिंदू डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर चर्चिलान सबस्टेन्शियल मतां घेतलात. तेन्ना लोकांनी चर्चिल क्रिस्तांव आनी कोण हिंदू अशी इनफॅक्ट त्या वेळाचेर हिंदू कॅन्डिडेट आशिल्ले, पूण लोकांनी त्या हिंदू कॅन्डिडेटाक पळयला चर्चिल हो तेन्नाचो एक बरो उमेदवार म्हण पळयलो आनी ताका लागून ताका तेन्ना थंय मतां दिली. प्रशांत बाबा, आता जेन्ना वेंचणूक लागीं पावल्या तेन्ना जो उमेदवार आसा दोन्ही गोंयचे दोन्ही खेरीतपणान गोंयचोच विचार आमी केलो जर जायत जाल्यार भाजपाचो ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो आसा, काँग्रेसीचे दोन्ही कडचे उरल्यात, बीजेपीचो साऊथ गोंयचो उरला. एखाद्याक हो एपिसोड हे जाता पळय रिलीज जाता पळय एखाद्या जाल्ली आसा निवड, पण उमेदवार कसो आसो असो तुमकां दिसता? उमेदवार म्हळ्यार एक दोन गजाल म्हळ्यार एक पार्टी आसता आनी दुसरो म्हळ्यार उमेदवाराक एक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कांय वेळाचेर पडिल्ले आसपा जाय, कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ताणें सर्व करपा जाय. हांव एक गजाल सांगता तुका, मधु दंडवते वॉज द बेस्ट पार्लिमेंटेरियन विच राजापूर कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्टेड. पूण त्या वेळाचेर कितें आशिल्लें, चडशे तुज्या पार्टीचो मॅनिफेस्टो, पार्टीची विचारधारा हाजेर लोक मतदान करताले, कामाचेर चड न्ही. आयज काळ बदलला, आज प्रत्येक मतदार आपलो आमदार आनी खासदार कितें काम करता, वॉट ही डिलिव्हर्स हें पळयता. आनी ताका लागून ही जेन्ना बदलला तेन्ना म्हाका दिसता की खंयचोय खासदार दोन गजाली आसता ताका. एक, पार्लिमेंटा भितर आपल्या मतदारसंघातले विविध मुद्दे उबी करप, ते तांचेर डिस्कशन घडोवन हाडप आनी जमली जाल्यार इवन विरोधां आसून सुद्दां सत्ताधारी पक्षाक आपले मुद्दे पटोवन दिवपाचो प्रयत्न करप आनी गेट युअर थिंग्स डन. त्याच बरोबर तो लोकां कडेन एक संपर्क आसपाक गेलो. म्हाका दिसता प्रत्येक खासदाराक, ताका आमच्या साऊथ गोवा 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी येतात, वर्साक 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीक एकदा विजीट मारप इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. 20 दीस इनफॅक्ट ताणें 3दा मारली जाल्यार सुद्दां तागेले 60 दीस वतले. म्हाका दिसता पार्लिमेंट 60 दिसां वयर 100 दिसां वयर चलता. ही हॅज लॉट ऑफ टायम एट इज डिस्पोजल. पूण एटलिस्ट ताणें एक 3दा तरी 4दा तरी आपल्या ह्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ आसा विच कॉन्स्टिट्यूट्स पार्लिमेंटरी, त्या मतदारसंघा भितर विजीट मारपा जाय. आपल्या वोटरांचे केंद्रा कडेन संबंधीत जे प्रश्न आहात ते पळोवपा जाय. सादें उदाहरण सांगता, मुर्मगांव पोर्ट ट्रस्टाचें लिमीट आतां बेतलां पर्यंत पावला. सो फाल्यां बेतलां पर्यंत जर कितेंय करतलो जर जायत, थंयचो खारवी समाज जो आहा एंटायर कोस्टलाक तेंचेर मोठे संकश्ट येवपा. दिस इश्यू हॅड टू बी रेज बाय म्हळ्यार सामको मोठ्या प्रमाणात पार्लिमेंटा भितर हेजेर गाजावाजा जावपा जाय आशिल्लो. पूण म्हाका दिसना कितें मोठें कितें जालें म्हण. रिवर न्हंयो ज्यो ताब्यात घेवपाचो सरकाराचो एक प्लॅन आसा, ते ताजेरय बी व्हडलो बोवाळ जावचो दिसना म्हाका. म्हादयचो इश्यू आसा विच इज अगेन ऑलमोस्ट कंट्रोल बाय सेंटर. ताका बरें अटेन्शन मेळपाक जाय आशिल्लें, बिकॉज गोंय विदाउट म्हादय ही कल्पनाच करपाक शकना तूं, कित्याक एंटायर नॉर्थ गोवा उदक म्हादयचेर निंबून आसता. सो दीज आर मेजर इश्यूज विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सो ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता की आमच्या खासदारान सजग आनी सतर्क रावपा जाय. हाज्या भायर वचून जो एक आता जवळ जवळ हुकुमशाही कडेन वचपाचो सो आमचो एक प्रवास चालू आसा असो दिसता. हाजी एक उदाहरण हांव सांगता तुका. चंदीगड मेयरल जे इलेक्शन आशिल्लें पळय, तेन्ना थंयचो रिटर्निंग ऑफिसर आशिल्लो, ताणें डायरेक्टली विरोधी पक्षाच्या आपाच्या कॅन्डिडेटाक पडिल्ली मतां डायरेक्ट बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक पडला म्हण दाखयली ऑर कॅन्सल केली. ती मतां हे केली, डिस्क्वॉलिफाय केली त्या मतांची, आनी बीजेपीचो कॅन्डिडेट निवडून आयलो म्हण दाखयलो. म्हाका दिसता त्या दीस जे कोण आशिल्ले, जे थंय जी मशिनरी आशिल्ली, तांणी त्या रिटर्निंग ऑफिसराक फैलार घेवपाक जाय आशिल्लो. त्या रिटर्निंग ऑफिसराक दे शूड हॅव क्वेश्चन्ड हिम. इट इज ओन्ली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंटरव्हेन्शन. म्हळ्यार म्हाका दिसता की प्रत्येक गजाली आतां लोकांक कोर्टा कडेन हायकोर्ट ऑर सुप्रीम कोर्टा कडेन वचचें पडटा, आनी तेन्ना मागीर ताका ते तांणी जे कितें केलें पळय ते सगळें, आनी इनफॅक्ट ही वॉज ऑन कॅमेरा दॅट टायम. सो कॅमेराचेर तागे सगळें दिसलें, सगळें प्रूफ दिसली, आनी सुप्रीम कोर्टान ते इलेक्शन बीजेपीचो जो उमेदवार निवडून आयलो म्हण केल्लो ताका भायर उडयलो आनी आपाच्या उमेदवाराक थंय जैतिवंत घोशीत केलो. सो आज ही प्रवृत्ती, दीस इज नथिंग बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हुकुमशाही. अदरवायज द पार्टी फॉर जांचो कॅन्डिडेट निवडून आयलो तांणी ते सांगपाचे त्या वेळाचेर हो रडीचो डाव हो आमकां मान्य ना, आमकां अशे तरेन आमचो मेयर जाल्लो नाका, दुसऱ्या पक्षाक पडिल्ली 3 मतां कॅन्सल करून आमकां आमचो मेयर जावपा नाका. हे त्या पार्टी विथ अ डिफरन्स,
ही जी भारतीय जनता पक्ष आहा ताणी त्यांना सांगपा जाय आशिल्लें तें ताणी सांगलां. सो आय फील दॅट तुका ह्या हेतू भितर हुएवर इज अपोज टू दीस आयडिया की जी हुकुमशाही प्रवृत्ती कडेन व्हरपाची आयडिया आहा पळय तेका जे विरोधी आसा असो खासदार तुका पार्लमेंटात धाडपाक जाय. तुम्ही काय मुद्द्यांचो उल्लेख केलो, एक एमपीटी, दुसरो म्हादय जो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या हातून भितर येता, ज्युरिस्डिक्शना भितर येता. आनी कितें मुद्दे आसा अशें दिसता गोंयच्या बद्दल विचार करता? गोंयचे बद्दल जेन्ना तूं विचार करता पळय तेन्ना कोंकणीचें इम्प्लिमेंटेशन. आतां कोंकणी तुका सगळ्या बँकां भितर सगळ्यो ज्यो राष्ट्रीयकृत बँक आहात थंय ऑफिशियल लँग्वेज मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आमचे कडेन 2 इस्कॉल आसात, नवोदय विद्यालय, एक वाळपय आसा, एक काणकोण आसा. थंय कोंकणी हो सब्जेक्ट शिकयना. म्हणजे नवोदय विद्यालय जी सगळी राज्या भितर घातला डिस्ट्रिक्टा भितर थंय थंयची लोकल लँग्वेज इज अ मस्ट शिकोवपाक. हाचो मुद्दो केन्नाच आमी चर्चे आयिल्लो पळयलो ना. सगळ्या बँकां भितर एम्प्लॉयमेंटा खातीर पोस्टां भितर तुका पोस्टाची एम्प्लॉयमेंट आहा पळय एक पोस्टमॅनाक लोकल भाशा कळपाक जाय. तो डिलिव्हरी करपाक जेन्ना पत्र वता तेन्ना थंयच्या स्थानीक लोकां भितर स्थानीक भाशेन उलोवपाक जाय. पण आज जर पळयलें तुका पोस्टां भितर तुका एंटायरली नेबरिंग स्टेट्स जी आहा पळय थंयचे उमेदवार येवन नोकरी घेता हें पळोवपाक मेळटा. सो अशे विशय वेगवेगळे जे आहा पळय ते म्हाका दिसता की प्रकर्शान मांडपी म्हळ्यार गोंयचे केंद्रा कडेन संबंधीत सगळ्या विशयां बद्दल अभ्यास आशिल्लो असो उमेदवार आमकां जाय. ही निमाण प्रश्न, ही वेंचणूक खंयच्या अर्थान वेगळी आसतली किंवा आसची अशें तुमकां दिसता? पण ही वेंचणुके भितर आतां गोंया भितर अशें जर पळोवपाक गेलें जर जायत जाल्यार सगळे सेंटराचो इतलो हांगा दबाव आसा. म्हळ्यार म्हाका दिसता की आमचे गव्हर्नमेंट एंटायर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची कटपुतळी डबल इंजिनियर म्हणटा पळय न्ही कटपुतळी जाला आणि तांकां फेवरेबल जे निर्णय आहा पळय ते गोंया भितर घेतात. दॅट मे बी पर्टेनिंग टू मास लँड कन्वर्शन और बाकीचे सगळे प्रोजेक्टाच्या बाबतीत जे डंप करता पळय आमचेर. आता कोळशा बाबतीत आमी इतले ते बॉब मारतात. मनोहर पर्रीकर इज ऑन रेकॉर्ड दॅट आपूण कोळसो अमक्या क्षमते वयर वाडोवपा दिवपाना म्हण. मुर्मुगांव जो लँड जाता पळय कित्याक एंटायर मुर्मुगांव काळे जाला आतां. मुर्मुगांवच्या लोकांक टीबी आनी बाकीचे जे रोग आहा पळय ते जावपाक स्टार्ट जातले आनी जाले आसतले ऑलरेडी. सो मनोहर पर्रीकर वॉज ऑन रेकॉर्ड. पण आता कोण ताजेर कंट्रोल ना बिकॉज देर इज बिग इंडस्ट्री बिहाइंड दिस. कोळशाच्या हेतू भितर मोठी इंडस्ट्री आसा. तो कोळसो व्हरपा खातीर कॉरिडॉर जाय म्हणटकीर तांकां रस्ते रुंद जाय. एक लक्षात दवर रस्त्याचे रुंदीकरण हे गोंयच्या लोकां खातीर करूना. रस्त्याचे रुंदीकरण केला कर्नाटका भितर जे 10-12 स्टील प्लांट येवपाचे आसा पळय ताका ट्रान्सपोर्ट मुरगांव बंदरांतल्यान सहजासहजी व्हरपा मेळपाक जाय. आनी हे तांणी ब्लॅक एंड व्हाईट रिटर्न दिल्ले आसा तांच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टा भितर. बिकॉज ऑफ दीस रिजन वी रिक्वायर टू वायडन द रोड. बिकॉज ऑफ दीस रिजन आमकां डबल ट्रॅकिंग करपाक जाय. हे सगळे तांणी ब्लॅक एंड व्हाईट रेकॉर्डां भितर दिल्ले आसा. सो म्हाका दिसता की हे सगळे इश्यूज जेन्ना गोंयकारां मुखार आसा पळय तेन्ना गोंयकारांनी ह्या दृश्टीन विचार करून आपलो उमेदवार ठरोवपा पडटलो. जात आनी कात न्ही. थोडे म्हाजो फ्रेंड जुलियो डिसिल्वा हाणें पयर एक दीस उलयतना म्हणलें की थोडे लोक शिकून ब्रूत म्हण. म्हळ्यार म्हाका दिसता की तशे तरेचे तुका जेन्ना आपल्या पक्षाचो उमेदवार निवडून हाडपा जाय आपल्या विचारधारेचो उमेदवार निवडून हाडपा जाय रादर दुसरी विचारधारा जी आहा जी देशाक हानिकारक आसा ती डिफीट करपा जाय तेन्ना यू शुड बी ओनली कन्सिडरिंग दीज आर द कन्सिडरेशन्स. विचारधारेचो पराभव करप. जी हुकुमशाही कडे वता ती विचारधारा ना करप. पयर कर्नाटका निवडणुकेक कितें जालें? कर्नाटका निवडणुकेक ओवेसीचो जो पक्ष आसा म्हाका याद जायना तेगेलो व्हडलें नांव आहा ते ताज्या पक्षाक मुस्लिम बहुल मतदारसंघा भितर ताणें आपले उमेदवार घातले मतां फोडपा खातीर. पण द मुस्लिम वोटर ऑफ कर्नाटका विच इज अराउंड 11-12% स्ट्रॅटेजिक वोटिंग केलें. ओवेसीच्या पार्टीक 0.4% मतां पडली थंय आनी द रेस्ट वोटेड टू डिफीट बीजेपी इन दॅट इलेक्शन. सो अशा तरेचो विचार ह्या लोकांनी करपा जाय. म्हाका दिसता कॅन्डिडेट हिंदू आसप आतां म्हाका दिसता गिरीश चोडणकर हें नांव आयलां, अमित पाटकर हें नांव आयलां, बाकीचीं नांव आसा. सो म्हाका दिसता ह्या खेपेक लोकांनी पळोवपा जाय की आपल्याक जर ह्या पक्षाक आडोवपा जाय तांची जी घोडदौड चालू आहा पळय की सगळ्यो संस्था आतां सारक्यो हे करपाच्यो ईडी सीबीआय हांचो उपयोग फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर करपाचो ना जाल्यार तू ज्या मनशाचेर आरोप करता कोट्यवधीचो घोटाळो ताका दुसरे दीस आपल्या पक्षा भितर घेता आनी तो निर्मळ जाता. सो ह्या विचारधारेक विरोध करपी लोकांची आमकां गरज आसा.
ताका लागून माझ्या सगळ्या गोंयकारांक सांगणे की ही एक तुमच्या अस्तित्वाची लढाई. ही निवडणूक तुमकां गोंय सांबाळपाची, दुसरी म्हळ्यार गोंय सांबाळपाची बी. ह्या निवडणुकेक तुम्ही थारायतले की गोंयकार हो सदांच प्लुरलिस्टीक सोसायटी खातीर वावरपी, गोंयकार हो सदांच सर्व धर्म समभावा खातीर संपूर्ण जगा भितर भारत देशातले एकमेव नाव राज्य जे आसा फामाद ते गोंय, ताजी ही वळख इबाडटली काय कितें, ताजी ही वळख पुसून उडयतले काय कितें आमी, हो भंय आमकां सगळ्या गोंयकारां आसा. तेका लागून गोंयकारपण जे विच टॉक्स की हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम युनिटी खातीर जे फामाद आसा पळय तें गोंयकारपण राखून दवरप, ती आमची एकवट राखून दवरप, हो ह्या निवडणुकेक आमचे मुखारलो सगळ्याच्या मोठो प्रश्न. आणि ह्या प्रश्नाची जाण आमच्या सगळ्या गोंयकारां येतली अशें हांव समजतां. आणि ह्या निवडणुकेक त्या दृश्टींतल्यान ते विचार करून फुडें वतले अशी म्हाजी तांचे कडेन विनंती आसा. इतली सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं प्रशांत बाब. आयज हो पयलो एपिसोड वेंचणुकाच्या संदर्भात, लोकसभा वेंचणुकाच्या संदर्भात इतलेंच मागतले आमी तुमचे कडेन की वोट वायजली, कारण फुडार आमच्या हातांत आसा. आनीक आयज बरो पॉवरफुल हो एपिसोड जालो. प्रशांत बाब तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं.